Hello everyone, welcome to Videsh classes. So in this video we are going to cover reasoning under blood relation type जे questions आसा पय ते पयतले. So first तुमकां basic idea आसपाक जाय the type of questions जे blood relation under येवपाचे chances आसता during the CBT time. So हांव तुमकां all types of questions हे with the help of the sequence number दाखयतलो. So आयज ह्या व्हिडिओन आमी हे फर्स्ट टाइप जे questions आहा पय ते पयतले. ओके. सो फर्स्ट टाइप जे आसा पय ते सिंपल टाइप आसा. हितून स्ट्रेट वे तुम्ही जे कितें रिलेशन आसा बिटवीन टू पर्सन्स ते तुम्ही मार्क करपाक जाय. ओके. सो पयली थोडे बेसिक जे नॉलेज आसा पय ती तुमकां खबर आसपाक जाय. म्हणजे जे फादर वाटेन जे कोण रिलेटिव्स आसतले ऑर कोण ब्रदर सिस्टर तेजे आसतले तांकां पॅटर्नल रिलेटिव्स म्हणटले आणि मदर वाटेन जे आसतले तांकां मॅटर्नल रिलेटिव्स म्हणटले. ओके. जशी जनरेशन आसा पय त्या सेम जनरेशनाचे जे कोण पर्सन्स आसतले ते एकाच कॅटेगरीन दवराच. तेजे वयले जे जनरेशन आसतले लायक ग्रँड पेरेंट्स बीन तेजे वयले हितून दवराच. सिमिलर लायक पेज ग्रँड पेरेंट्स पयली मागीर फादर ऑर मदर जनरेशन्स. ओके. ग्रँड पेरेंट्स फादर मदर जनरेशन्स मागीर सन डॉटर जनरेशन्स मागीर हांगासर त्यांचे ब्रदर आसतले सिस्टर आसतले. ओके. सो लायक दिस. सो ही जनरेशन्स वायज तुम्ही मार्किंग करपाक जाय. सो आता हांगासर पळयात हे स्ट्रेट अवे मार्किंग करायचं असले क्वेश्चन येयले जाल्यार. ओके. हांगा ए बी सी डी असे नेम ते ऑफ द पर्सन पण तुमकां ड्युरिंग एक्झाम टाइम सपोज जर नेम ऑफ द पर्सन येयले जाल्यार सेम मेथडीन सॉल्व करपाक जाय. सो हितून क्लियर स्ट्रेट वे इन्फॉर्मेशन दिले आसतले. सो इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, सो ए इज द ब्रदर ऑफ बी. ओके. सो ऑफ आहा पळय तांकां मार्किंग कराच. सो ऑफाच्या पयली जी कितें स्टेटमेंट आहा पळय ए इज द ब्रदर. सो ए हो कोण जालो ब्रदर ऑफ बी. आता बी चे रिलेटेड कितें इन्फॉर्मेशन दिवंक ना. सो कोण तो आमकां खबर ना. सो फुडले तेच्या खातीर पयली रीड करा. सी इज द सिस्टर ऑफ बी. सो सी इज द सिस्टर. सो ही सिस्टर जाली. ओके. हो भाव ही भयण. मागीर बी इज द फादर ऑफ डी. आता बी हो फादर ऑफ डी. सो ऑब्वियसली आता हो फादर म्हटल्यार कोण जालो ब्रदर ब्रदर सिस्टर रिलेशन जालें. हाव इज डी रिलेटेड टू ए. आता डी रिलेटेड टू ए सांगला. त्या कंडिशनात तुम्ही कितें करतले. सो हांगासर डी कोण यो हो तुम्ही क्वेश्चन विचारपाक जाय. कळ्ळें. सो फर्स्ट जो कोण आसा पळय तेका तुम्ही कितें विचारले डी कोण यो कोणाचो एचो. ओके. डी चे कितें रिलेशन आसा ए वांगडा. ओके. डी कोण यो एचो जाता ते पळयात तुम्ही. डी कोण जाता एचो हे तुम्ही हांगासर रिलेशनान फाइंड आउट करपाक जाय. ओके. सो फर्स्ट जो कोण आसा तो फर्स्ट घेयात. तो फर्स्ट आसतले तेकाच क्वेश्चन कराच हू म्हणजे हो कोण कोणाचो हेजो. सो ह्यो भाव आणि ह्यो भाव. सो डी जे आसा ते भावाचे चेडूं जातले ऑर सन जातलो. आता डी रिलेटेड कितें मेन्शन केला आमकां ना. सो आमी अज्यूम करतले तो सनय आसूंक शकता डॉटरूय आसूंक शकता ऑफ बी. हांगासर कांयच सांगूंक ना आमकां की ते सन ऑर डॉटर म्हणून. हे आमकां हांगासर ऑप्शनान पळोवपाक जाय. सो नेफ्यू नीस नीस नेफ्यू कजन. सो डी आमकां कोण तो खबर ना म्हणून आमकां हांगासर जो ए ऑप्शन आसा पळय तो करेक्ट ऑप्शन जातलो. आता सपोज जर हे भावा वाटेन जो नेफ्यू आणि नीस हे ब्रदर वाटेन रिलेशन आसा म्हणजे पॅटर्नल रिलेशन. सो हेका आमी पुतणो पुतणी म्हणटले. जर भयणी वाटेन जर रिलेशन असले ओके सो हेजी जी भुरगीं असली जाल्यार आमी भाचो आणि भाची म्हणटले. कन्सिडर हेच जातले नेफ्यू ऑर नीस. सपोज जर हांगा सन दिल्लो जाल्यार एकूच आन्सर येतलो तुमचो नेफ्यू. डॉटर दिल्ली जाल्यार नीस येतले. हांगा कोण तो मेन्शन करूंक ना म्हणून नेफ्यू आणि नीस येईल. ओके. सो ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट हांगासर तुम्ही डी कोण यो एचो असो क्वेश्चन करात तुम्ही. ओके. सो तुमकां मागीर तुमचे आन्सर मेळटले. ओके. नेक्स्ट ए इज द मदर ऑफ बी. ए इज द मदर. सो ए ही मदर ऑफ बी. सो ही मदर तर बी कोणतो खबर ना आमकां पण फुडें रीड करा. बी इज द सन. सो योर सन. सो बी इज द सन ऑफ सी. आता सी बी इज द सन ऑफ सी सांगला. सो योर मदर ही मदर जाल्यार हो फादर जालो. ओके. सो सी इज द ब्रदर ऑफ डी. सी जो आसा पळय तो ब्रदर आसा कोणाचो डीचो. सो हांगासरूच रिलेशन हेंचे वयतले पळय. ह्यो फादर ही मदर आणि हो हेजो फादराचो भाव. ओके. मागीर आता रिलेशन कितें सांगला हाव इज डी रिलेटेड टू ए म्हणजे डी चे रिलेशन ए वांगडा कितें आसा म्हणजे डी कोण यो. डी कोण कोणाचो एचो. डी कोण जाता हो एचो. ओके. सो ह्यो डी
आपल्या भावाच्या बायलेचो कोण जाता. सो डी भावाच्या बायलेचो कोण जातलो. ओके, सो तुम्ही इन सिंपल याद दवरात, हे विचारा तुम्ही डी कोण यो एचो, काय अंकल, कजन, ब्रदर इन लॉ और नेफ्यू. सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन, ब्रदर इन लॉ जाता. ओके, सो डी हो भाव जाता कोणाचो, हेजो, आणि ही भावी जाता. पण आमकां हेजे रिलेशन सांगला, सो हे ब्रदर इन लॉ. सो तुमकां सांगला तशें हे विचारा हो हू. सो कोण यो एचो जाता, अशें क्वेश्चन तुम्ही विचारून आन्सर फाइंड आउट करा. Okay, see next, if A is the husband of B, so A is the husband of B. Obviously in same generation असतली, म्हणजे हो husband आणि हे कोणी झाली wife झाली. Okay, A is the husband of B, so B wife. B is the mother of C, so answer C. Okay, so कोणी जाऊ शकता son or daughter. मागीर C is the wife of D, C असा ती वाईफ, म्हणजे ही कोण झाली डॉटर झाली. समजे मागीर फोडाच फुडले तुमकां कळ्ळें न्हू इन्स्ट्रक्शन. आता हे कळ्ळें आमकां, हे तेंचे डॉटर. सो सी इज द वाईफ ऑफ, सी इज द वाईफ कोणाची, डीची. अशेंच करात, कळ्ळें. अशा वेन तुम्ही येयल्यार तुमकां इजी वे जातलो. ओके, हे एकाच जनरेशनाचे. सो सी इज द वाईफ ऑफ डी, सो हो तेजो सीचो हजबंड जालो. हाव इज ए रिलेटेड टू डी, सो ए रिलेटेड टू डी. सो ए कोण जातलो, कळ्ळें. पयली कोण आसा पळय तेका कितें विचारा तुम्ही, हो कोण, कळ्ळें. सो हू, सो हो कोण आसतलो, ए हो कोण कोणाचो, डीचो. सो डी हेका कितें म्हणटलो, फादर इन लॉ म्हणटलो. ओके, ग्रँडफादर, फादर इन लॉ, नेफ्यू आणि कजन. सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सी नेक्स्ट, ए इज द सिस्टर ऑफ बी. ए जी आसा ती सिस्टर ऑफ बी. बी इज द डॉटर ऑफ सी, सो डॉटर ऑफ सी, सो ही डॉटर. ओके, सिस्टर झाली. सो दोगां ही भयणी झाली. ओके, सो अशें फुडले इन्फॉर्मेशन रीड केली काय तुमकां कळटलें कोण कितें आहा तो. मागीर सी इज द वाईफ ऑफ डी. सी जी आसा ती वाईफ ऑफ डी, म्हणजे हो तेजो हजबंड जालो, ही तेजी वाईफ. मागीर हाव इज डी रिलेटेड टू ए, सो डी रिलेटेड टू ए म्हणजे डी कोण यो, डी कोण एचो. ही दोगां कोण जाली, भयणी भयणी जाल्यो. ओके, सो ही तेजे कोण आसले, चेडू. सो हे हेजी भयण, सो ही जी भयण जाल्यार हेका कितें म्हणटली, ऑब्वियसली फादर, अंकल, ग्रँडफादर, कजन, ह्यो भयणी आसा. सो ही तेजी मम्मी जाली, ही तेजो डॅडी जालो. सो ऑब्वियसली कितें येतलो, फादर. ए इज द सिस्टर ऑफ बी, सो ए सिस्टर ऑफ बी, सो ही सिस्टर. हेच्या बद्दल आमकां कितें दिला ना. बी इज द डॉटर ऑफ सी, सो बी आहा ती डॉटर ऑफ सी, म्हणजे ही सिस्टर झाली, दोगांय भयणी भयणी झाली. मागीर नेक्स्ट, सी इज द वाईफ ऑफ डी. परत यो सी इज द वाईफ ऑफ डी, सो यो हजबंड, ही वाईफ, म्हणजे ही तेंची मदर झाली. ओके, सेम वे ह्यो भयणी जाले मदर, ह्यो तेजो फादर जातलो. डी इज द ब्रदर ऑफ ई. आता डीचो, डी हो भाव म्हणून सांगला ऑफ ई. मागीर हाव इज ई रिलेटेड टू ए, सो ई कोण यो, हाव इज ई रिलेटेड टू ए, ई कोण यो कोणाचो, एचो. ई कोण जातलो, अंकल, ग्रँडफादर, नेफ्यू काय कजन. ए आपल्या फादराच्या भावाक कितें म्हणटले, कितें म्हणटले सांग, अंकल. ओके, सो अंकल म्हणटले, ग्रँडफादर, नेफ्यू, कजन. सो करेक्ट ऑप्शन इज अंकल. नेक्स्ट, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए ब्रदर ऑफ बी, बी इज द, सो यो ब्रदर. आता हेचे रिलेशन कितें दिवंक ना. बी इज द सन ऑफ सी, सो होय भाव जालो, सो ह्यो तेंचो कोण जालो, सन. सो हेच्या बद्दल काय इन्फॉर्मेशन दिवंक ना. सो बी इज द सन ऑफ सी म्हटला. सो सी इज द, सी कोणूय आसूंक शकता, फादर, मदर. आता फुडें पळयात, सी इज द डॉटर ऑफ डी, सो फुडें डॉटर म्हटला म्हणजे ही तेंची मदर जाली, दोगांची, दोगांय भाव आहा म्हटल्यार ही तेंची मदर जाली. हाव इज डी रिलेटेड टू ए, आता डी रिलेटेड टू ए, डी कोण यो. ओके, सो डी कोण एचो, हो कोण जातलो, अंकल, ग्रँडफादर, नेफ्यू काय कजन. आता पळय हे मदर, मदराच्या पेरंट्सांक कितें म्हणटले, ग्रँडफादर. ओके, सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन.